प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा विस्पोर, वोड 19 ते 31 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच सांजे मुणगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. तुमी मनशांची पातकां बक्षिशात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिता, आनी तुमी ती बक्षिना जायशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मोदलो एकलो जोवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासत दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ कर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. ह्या पुस्तकाचो हेतू. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें वाचलां आमी तें जावन आसा जें घडलें पयलें जेजू ज्या दिसा पुनर्जीवन जाला त्या दिसा आनी 7 दीस जाल्या उपरांत. आनी ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा कितें घडटा. 12 शीस जाल्ले जेजू पयले, पूण त्या दिसा जुदास ताणें आत्महत्या केली. तो मेलोलो आसलो आनी त्या दिसा तोमास नासलो. म्हणटच फकत 10 शीस आसले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू थंयसर तांच्या शिसां मदें येता, तांचें दार बंद आसलेलें. पूण जेजू आतां पुनर्जीवन जाला. तो आतां पुनर्जीवन जावन तांच्या फुडें हाजीर जाता आनी तें दार बंद आसुनूय तो तांचे भितर हाजीर जाता. आनी तो तांकां सांगता,
तो म्हणटा हांव तुमकां सांगता म्हणटा, तुम्ही कोणाची पातकां बक्षीत जाल्यार ती पातकां बोगसतली. भाव भयणीनो, तें करच्या आदीं जेजून कितें सांगलेलें तांकां सांगलेलें की ते जेरुजलेमच्या भायर वचपाक दिवंक दिनासतना रावल्लो तांकां सांगलेलें भायर वचो नाकात कित्याक पवित्र आत्मो येवपाचो आसा. पेंटकॉस्ट संडे आमी म्हणटा, आतां थोड्या दिसांनी आमी फेस्त करतले पवित्र आत्म्याची. म्हणटच जेजून जेन्ना तांकां सांगलें तुमी भायर वचो नाकात म्हणून कित्याक सांगलेलें, कित्याक त्या वेळार तांकां आजून पवित्र आत्मो मेळो नासलो, आजुनूय पवित्र आत्मो येवंक नासलो. म्हणटच कितें घडटा, जेजू तांकां सांगता तुमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षीत जाल्यार ती पातकां बोगसतली, आनी तुमी बक्षिनात जाल्यार ती देव बक्षिचो ना. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसता, पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. देवाचो मोग आनी बोगसणें दिवपाक एकूच. आमी जेन्ना म्हणटा आमी कोणाचो मोग करता तेन्ना आमी तांकां बोगसूंक जाय. जेन्ना आमी कोणाक बोगशिता आमी ताचो मोग करूंक जाय. कोण म्हणटा हांव कोणाचो मोग करता म्हणून बोगशिनासतना रावत जाल्यार ती फटकेरी. म्हणटच जेजू आमकां म्हणटा, पयलो तो शिसांक सांगता, कित्याक जेन्ना तो पुनरुज्जीवन जालो तो सगळ्यांक मेळोंक ना, तो फकत आपल्या शिसांक मेळोंलो. आयज आमी शीस जाल्यार जेजूचे, तर आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आतां आमकां पवित्र आत्मो मेळटा, आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसूंक जाता, दुसऱ्यांची पातकां बोगसूंक जाता जो लोक आमचेर आड येयला. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना कोण आमचेर आड येता, कोण आमकां वायट करता, आमी तांकां बोगसणें दिवंक जाय. देव आमकां बोगसणें केन्ना दिता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक जो आमकां वायट करता तांकां आमी बोगशिता. पूण आमी दुसऱ्यांक बोगसोंक आमकां जाय पयलो देवाचो मोग, आमकां जाय देवाची कृपा. देखून भाव भयणीनो, जो मनीस ओ जो बायल केन्ना जेजूचेर बावर दवरूंक ना, तांकां पवित्र आत्मो ना, तांकां कोणाक बोगसणें दिवपाक एकदम आगोट. कित्याक बोगसणें दिवंक जाय जाल्यार पयलें आमकां बोगसणें मेळोंक जाय. आनी बोगसणें आनी देवाचो मोग एकूच. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता, तेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता, आमी बोगसणें आमकां मेळटा पयलें. आनी तें बोगसणें जें मेळना आमकां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, जो लोक आमचेर आडूय येता तो. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू सांगतलो शिसांक, तो आमकांय सांगता, जेन्ना कोण आमचेर आड येता आमी तांकां बोगसूंक जाय. आमी बोगशिना जाल्यार देव आमकां बोगशिचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी केन्ना बोगसूंक पावतले, जेन्ना आमी खरेंच एक नोई रोसना जाल्यार, खरेंच आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. जेन्ना पवित्र आत्मो आसा, जो मोग आमकां मेळना, जो बोगसणें आमकां मेळना, तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तें आमकां दिवंक जातलें, कित्याक आमी तो देवाचो मोग आनी देवाचें बोगसणें आपणायलां. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. आयज तान जो लोक आमचेर आड येयला तांकां बोगसणें दिवच्या पयलीं आमी देवाचो मोग आपणावया. आमी एक नोई रोसना जावया, जेजूचेर बावर दवरया. बावरता वरवीं आमी देवाचो मोग पयलो आमी आपणावया. आनी जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता, पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा, आमच्यान आमच्या दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता, तांकां पासून आमी आमच्यान बोगसणें दिवंक जाता. आयज ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. हें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थी जिवीत आयज तान आमी जियोंक, आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव